सगळ्यांक तुमका नमस्कार। आयज आमच्या राजू बोंद्रे सर आयज तेका बऱ्यान बरो आयज आमचा लोकमत हो अवॉर्ड्स आयज तेका मेळ्ळो आसा आनी खूब उमेदाची गोष्ट जे पेडणेकारांक आयज आमचे नांव वयर करून तेणी दिल्ले आसा आनी तेका आयज उपस्थित आसलेले आमच्या म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन मनोज करमलकर, तशेंच मोपा उगया गांवचे सरपंच आमचे सुबोध महाले, तशेंच अणकणे गांवचे हळर्णा गांवचे आमचे सरपंच आमचे काका, तशेंच आमचे सगळे माझे कार्यकर्ते धडाडेचे आयज खूब उमेद दिसता अशें कितें पेडण्याचें नांव खंय तरी वयर येता आनी जे पळय आयज खऱ्यांनीच तेजी जी पळय इतली वर्सां तेणी मेहनत घेतलेली आयज मेहनतीचें फळ तेका आयज मेळ्ळेलें आसा आनी हे खूब उमेद दिसता अशेंच कितें तेणी अशेंच कार्य फुडें करचें आनी जे आयज बेस्ट हे तेका हांगासर गोंयचो हे मेळ्ळो आसा अवॉर्ड मेळ्ळो आसा हांव तेका खऱ्यांत एप्रिशिएट करता। जे आयज तेका घरा येयल्लो आसा तेका आमचे शॉल घालून तेजो आयज आमी सत्कार केल्लो आसा आनी अशेंच तेणी कार्य आपलें अशेंच चलोवचें आनी जे पळय भुरगे आयज आमचे स्टुडंट्साक तेणी अशी बरी हे दिवची विद्या दिवची म्हाका दिसता आनी जे आयज तो सगळ्या हेतून एक्टीव आसा तसोच तेणी एक्टीव रावचो हेजे फुड्यान म्हाका तेजो सपोर्ट सदांच तेणी सपोर्ट करचो म्हाका दिसता आनी म्हाका दिसता सदांच तो आमच्या हेतून हातभार तेजो सदांच आसता आनी असोच तेणी फुडेंय बी हे करचो आनी हांव तेज्या फॅमिलीकूय बी तेका एप्रिशिएट करता जे तेजे मिसीस आनी तेजे भुरग्यांकूय बी जे आयज तेजे खऱ्यांनीच देवान तेका फळ दिल्लें आसा आनी जे तेणी आयज सख्या पेडण्यांक लागून तेजे गोंयांक आयज तेणी आपलें नांव दाखयल्लें आसा। इतलें सांगताना म्हाजे 2 उतरां सोंपयता। बेस्ट टीचर एक्सलन्स अवॉर्ड हो मेळ्ळ्या कारणान आयज हांगा आमचे कडेन आमचे सगळे परम मित्र आणि खास करून पेडणेचे लोकप्रिय आमदार प्रवीणजी आल्लेकर सर हांगा आयिल्ले आसा। खरें म्हणल्यार प्रवीणजी आल्लेकर सर खूब फावटी म्हणजे जेन्ना जेन्ना आमी कितें बरें करता तेन्ना तेन्ना कौतुकाची थाप ते सदांच आमच्या फाटीचेर मारत आसता, तांचे प्रोत्साहन आमकां सदांच मेळत आसता आणि बारीक मोठी प्रत्येक गजालीक ते कौतुक करत आसता। सो आयज ते हांगा आयिल्ले आसा। खरें म्हणल्यार हो अवॉर्ड जो आसा तो एक घेवपाक आनंद इतले खातीर दिसता की हांवें केन्नाच म्हाज्या लायफान अवॉर्डाक एप्लाय करूं ना, खंयच्याच अवॉर्डाक आतां पर्यंत एप्लाय करूं नासलें। हो जो अवॉर्ड मेळ्ळा तो म्हाका लोकांनी दिल्लो अवॉर्ड आहा आनी लोकमतान नॉमिनेट केल्ले टीचर्स आसा तातूंतल्यान बेस्ट टीचर म्हणून म्हाका पेडणेकारांनी आनी गोंयकारांनी सिलेक्ट करून दिल्लो आसा। ताका लागून हो जो अवॉर्ड आसा तो हांव सगळ्यांत पयलीं अर्पण करता, म्हणजे डेडिकेट करता म्हाजे सगळे पेडणेकार जे मित्र ज्यांच्यानी त्यांच्या सपोर्टा खातीर हो अवॉर्ड मेळ्ळो आसा। आणि त्याचबरोबर माझे सगळे विद्यार्थी, ते पालक शिक्षक संघ, त्याचबरोबर माझी मॅनेजमेंट जी आसा ती सदांच म्हाका हेल्प करता आणि खास करून म्हजो व्हडलो मित्र परिवार जो इतले म्हजे नेटवर्क आसा जे आयज प्रूव्ह जाल्ले आसा की खरेंच माझे खूब असे मेळयलेले असे लोक आसा जे मित्र आसा आणि पेडणेकार खास करून माझे पेडणेकार आसा, त्याचबरोबर गोंयकार आसा। सो सगळो हो अवॉर्ड जो आसा तो माझे जे वोटर्स आसा, प्रत्येक वोट जे असले ते किमतीचे असले आणि ते जे वोटर असले सगळ्या वोटरांक हांव हो अवॉर्ड डेडिकेट करता, खास करून माझी फॅमिली सुद्धा ज्याने म्हाका सपोर्ट केला। खरें म्हटल्यार माझे मित्र परिवार आणि जे सगळे आसा तांकां लागून हो अवॉर्ड फावो जाला। एक्चुअली हांवें कितें व्हडलें करूं ना अवॉर्डा खातीर, पण तांच्या खातीर हांव नॉमिनेट जाला आणि एक बेस्ट टीचर म्हणून म्हाका हो अवॉर्ड लोकमतान दिल्लो आसा। त्याचबरोबर लोकमताची सगळी टीम आसा त्याचे धन्यवाद करता आणि खास करून प्रवीणजी आल्लेकर हांगा आयिल्ले आसा, त्याचबरोबर त्यांच्या बरोबर सुबोध महाले जे माझे खास मित्र आसा, त्याचबरोबर सरपंच हळदचे सरपंच हांगा काका सर हांगा आयिल्ले आसा, त्याचबरोबर कितले नामांकीत सगळे जे हांगा आयिल्ले आसा, मनोज आयिल्लो आसा। मनोज जरी तो आयज नगरसेवक असलो तरी माझो खास म्हणजे मित्रा भशेनच आसा आणि म्हाजेकून धाकटोच आसा। ओके, सो हे सगळे जे आयिल्ले आसा ह्या सगळ्यांक हांव खरंच त्यांचे आभार व्यक्त करता आणि हो अवॉर्ड जो आसा तो परत हांव सांगता की हो सगळो अवॉर्ड हा तो माझ्या मित्रा खातीर, माझ्या विद्यार्थ्यां खातीर आणि स्टुडंट्सां खातीर। आणि जे सरान म्हटलं की सर जरी कार्य करीत असता, प्रत्येक क्षेत्रात सराचे कार्य असता, पण तो दाखवून दिना की आपण कितें व्हडलें करता म्हणून। आयज सुद्धा हांगा येयला, आमी सुद्धा जायल्या खूप जाणांक आपोवं शकता असले आणि कितें करूं शकताले, पण सराचें कितें आसता, सराचें काम निरंतर चालू असता, पण ते उलोवन जास्त दाखयना, त्याची प्रसिद्धी ते जास्त करिना। तर हांव सराकय आश्वासन दिवंक सोदता की खरेंच तुमचे जे कार्य आसा ते खरेंच कौतुकास्पद आसा आणि त्या कार्यापासून आमकांय स्फूर्ती मेळटा आणि तुमच्या कार्यान आमचं आणि खरेंच तुम्ही पेडणे खातीर खरेंच खूप बरें काम करता, प्रसिद्धी शिवाय काम करता आणि प्रसिद्धी जर जायला तुमकां कितली प्रसिद्धी तुम्ही घेऊ शकता असले, पण तुम्ही तशें न करता तुम्ही ते कार्य सदांच करत असता आणि असेच ते कार्य करत रावचे। आमचे सारखे जे लोक आसा ते खरेंच तुमच्या फाटीचे आसतले आणि तुमच्या बऱ्या कार्यान आमी सदांच तुमकां मदत करपाक तयार आसतले अशें आश्वासन हांव सगळ्यांच्या
वाटेन आणि माझ्या मित्र परिवारान तुमकां दिता आणि तुम्ही आयल्या बद्दल म्हाका हे मानचिन्ह दिल्या बद्दल हांव तुमचे आभार व्यक्त करता, सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आणि तुमकां धन्यवाद दिता. आयज आम्ही हांगासर उपस्थित असलेले आमचे पेडणेचे आमदार तथा गोवा हस्तकला महामंडळाचे चेअरमॅन तसेच आमचे तामुशा उगे मोपाचे सरपंच सुबोध महाले तसेच आमचे हांगासरले उपस्थित सगळे धाडाडीचे आमच्या आमदाराचे कार्यकर्ते. आज हांगासर आम्ही स्पेशल येयल्ले आसा की आमचे पेडणेचे सुपुत्र राजू बोंद्रे सर हेका एक बऱ्यांतलो बरो म्हणजे एक पेडणे खातीर एक गर्वाचो एक बात म्हणजे एक गर्वा खातीर आमचे पेडण्याचे सगळ्यांचे एक मान सन्मान हे वयर जाल्लो आहा ते म्हणजे एक राजू बोंद्रे सर तेंच्यांनी एक लोकमत एका तेंच्यांनी एक बऱ्यांतलो बरो एक गोंया खातीर अवॉर्ड मेळिल्लो आसा आणि तेंचे हे कार्य जे आसा हे अप्रतिम कार्य आहा जेणे करून आमी सगळ्या पेडणेकारांक खबर आसा आणि ते सोशल वर्कान आसूं नाजाल्यार आनी खंयच्या फिल्डार आसूं ते प्रत्यक्ष आपलो स्वताचो अनुभव घेवन आमच्या फुड्यान येता आणि जेणे करून हे पेडणेकारांक हे एक खूप मोलाचे आणि बऱ्यांतली बरी गोष्ट आसा. तेणी लोकमान्य गणपती असो नाजाल्यार इतर कार्यक्रम असो आमच्या म्युनिसिपालिटीचे कार्यक्रम आसतले जेणे करून प्रत्यक्षात तेचे खूबशे भितर एक आपलो तेचो खूबसो मोलाचो वांटो आसता जेणे करून प्रत्यक्षात आमकां सुद्धा तेचो एक तेचे विचार तेचो जो अनुभव आसा म्हणजे स्कुलान आसतलो नाजाल्यार भायल्या हेतून सोशल फिल्डान आसतलो तो सुद्धा आमकां भोवपाक मेळटा जेणे करून हे हेतून त्यांनी एक आमच्या पेडणेकारां खातीर एक अख्ख्या गोंयांत नांव करून दाखयल्लें आहा आणि ते अवॉर्ड त्यांनी मेळोवन दाखयल्ले आसा. ही पेडणेकारां खातीर मोठी गोष्ट आहा. ते हांव मागता तेंचे कडेन की हे ते फुडें सुद्धा तेंच्यांनी असोच बऱ्यांतलो बरो उपक्रम करून एक पेडण्याचें नांव वयर काडचें जेणे करून अख्ख्या गोंयांत हे पेडण्याचें नांव फुडें सरतले आणि अशेंच त्यांनी आपले जे शिष्य जो कोण आहा तांकां सुद्धा अशेंच त्यांनी फुडें घडोवचे जेणे करून हे पेडण्याचे जे खरेंच युवक आसतले बाकीचे कलेचे हेतून आसतले ते सुद्धा फुडें सरचे इतले म्हणटाना हांव म्हाजे दोन तुका नमस्कार. आयज हांव कोरगांव गांवांत आसा आनी आयज आमच्या राजमोहन शेट्टी आयज ताका बेस्ट टिचर एवॉर्ड आयज ताका मेळिल्लो आसा आणि ताका उपस्थित आसलेले आमचे सगळे गांवचे म्हजे भाव आनी भयणां तशेंच तेजी फॅमिली खूब बरें दिसता जे आयज राजमोहन शेट्टी खूब बरें काम करता आनी बेस्ट टिचर कारण पळोवंक दिसता कितें आयज तेणी जे काम केलें इतली वर्सां ते आयज ताका फळ मेळिल्लें आसा आनी जे आयज तो काम करता अशेंच तेणी आपली वाटचाल अशीच दवरची जे आयज सोशल वर्कांनी खूब काम करता तो अशेंच तेणी काम करचें हेजे फुडें बी आनी असोच तेजो सपोर्टूय आमकां आसचो जे आयज फॅमिलीक तेणी दाखोवन दिल्लें आसा कितें आयज तेजे आवय बापूय हांगासर आसा आनी जे आयज कारणीत तांकां प्रावड फील जाता जो आपलो चेडो आयज इतले गोंयांत तेणी नांव कमयल्लें आसा आनी आयज ताका फळ ते कारणीत मेळिल्लें आसा आनी अशेंच तेणी काम करचें आनी असोच तेणी फुडें बी बरें जे आयज तेज्या हातीन खूब अशे स्टुडंट्स अशे फुडें बरें बरें घडटात तशेंच घडयत रावचें तेंच्यांनी आनी बरें शिकोवचें बरें ज्ञान दिवचें भुरग्यांक आनी म्हाजो ताका सदांच आशिर्वाद असोच आसतलो हेजे फुडें बी आनी तेज्या फॅमिलीकूय बी आनी हांव ताका परत एकदां कॉंग्रेच्युलेशन करता जे आयज तेणी काम आयज आमच्या पेडण्यान नांव आमकां वयर काडून दाखयल्लें आसा जे आयज आमच्या पेडण्यान तेणी बेस्ट टिचर हो ताका एवॉर्ड मेळिल्लो आसा गोंयांक लागून ताका लागून हांव ताका परत एप्रिशिएट करता आनी अशेंच काम तेजें आपलें फुडें चालू दवरचें. शेटये आमचे कडेन आयिल्ले आसात आमच्या बरोबर आमचे लोकप्रिय आमदार प्रवीण भाई यावडेकर आसात त्याच प्रमाणे उगेचे सरपंच सुबोध माले आसात नगरसेवक विनोद हरमलकर आसात नगराध्यक्ष विनोद हरमलकर आसात त्याच प्रमाणे आमचे हळवणीचे सरपंच काका आणि त्याच प्रमाणे बाकीचे आमचे सगळे प्रतिष्ठीत कार्यकर्ते आमच्या आंबेडकर सरांचे आज मुख्यमंत्र्याच्या वसिष्ठ योजनेसकट एक आदर्श शिक्षक हो पुरस्कार सर राजमोहन शेट्येक मेळिल्लो आहा आणि राजमोहन शेट्येचें कर्तृत्व आमी सांगपाची गरज ना. आदर्श शिक्षक कसो आसचो तर तो राजमोहन शेट्ये सारको आसचो आणि त्या लागून त्या वसिष्ठ पुरस्कार मेळिल्ल्या कारणान आयज आमी सगळे तांचे अभिनंदन करपाक हांगा हाजीर जाल्ले आसात. आमी देवा कडेन मागता तांकां हेच्या फुडें बरे बरे पुरस्कार मेळचे तांचे सगळें आयुश्य बरें समृद्ध अशें जावचें आणि तांच्या कडल्यान जे आज शिक्षणाचें दान आमच्या होतकरू तरुणांक मेळटा
ते असेच त्यांच्या कडल्यान मेळचे आनी तांची अशीच भरभराट जावची अशी देवा कडेन अपेक्षा करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.